येता त्या वर्सा भितर वीज खात्यान फावो ती सुधारणा घडोवन हाडटलो अशें उतर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां। हे करतनाच कामचुकार कर्मचारी आनी कंत्राटदारांक सैल सोडचो ना अशेंय वीज मंत्र्यान स्पश्ट केलां। सुमार 32 कोटी रुपया खर्च करून दिवचले 11 केवी भुंयगत वीज केबल घाले। सोमारा दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हाजिरेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान ह्या कामाचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार वीज खात्याचे चीफ इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। I will change entire power department with the help of my engineers, especially chief engineer Stephen and त्याच्याबरोबर सगळं स्टाफ. पण त्याचबरोबर हांव एक्शनूय घेवपा फाटीं फुडें नासता. कित्याक आय लायक टू हॅव अ क्वालिटी. हांव प्रत्येक फावटी सांगता इंजिनियराक की क्वालिटी वर्क आसपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टराकूय आमच्या तेंच सांगता की अनलेस एंड अंटील यू हॅव अ ISO बेस्ड सर्टिफिकेट मटेरियल आमी तें घालपाकूच दिवचे. कारण ते आमचें कर्तव्य आसा. आमी जें काम करता तें 50 वर्सां उरपाचें आनी तें जर जालें ना जाल्यार एक गोश्ट वेगळी जाता. जशी लायन आमी अंडरग्राउंड घातली जाल्यार फायदे खुबशे आसा. एक फायदो म्हणजे कितें आसा, सदां आमी जर लायन शिफ्ट करपाक जाय, आज वचत ती जागा शॉर्टेज आसा. प्रत्येकाक आपलें घर ग्राउंड+1 नाल्यार ग्राउंड+2 काडपाक जाय. वयर खंय तरी लायन येता. म्हज्या घरान लायन नाका म्हणून हांव शेजाऱ्याच्या वता, पण शेजाऱ्याक त्रास. सो ही अंडरग्राउंड गेली काय हो प्रॉब्लेम नासतलो. मेन म्हणटा ती कशी आसा, ही जी लायन आसा ती परत परत तिका रस्टिंग जावची ना, कित्याक खारेपणा लागची ना. अंडरग्राउंड आसा, सो तिचो जो आमकां जो बेनिफीट गावतलो तो फुडली खूब वर्सां गावतलो.